जोरी आमी सर्वेस्पराचे उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार आमच्या जिवितान बेसांव जातली आनी पयलें बेसांव म्हणल्यार फलादीक. दुसरें म्हटल्यार जोरी आमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जियत जाल्यार दुसरें म्हटल्यार लेवी शास्त्रान आमी आतां पळोवया 26:26:5 आतां आमी ती वाजुया. आनी जेन्ना पळय तूं दाख वेळी काडटाय तेन्ना आनी तूं विकूंक वयता पळय तेन्ना आनी तूं रोयता आसतना पळय बोट भरून तूं दाख वेळी तोडीत आसतलोय. भरपुरीचें जेवण तूं जेयतलोय आनी तुज्या देसान सुरक्षीत आसतलोय. जोरी आमी सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे आमी जिवीत सारीत जाल्यार दुसरें बेसांव कितें तें तुमकां खबर आसा? तूं भियेनासतना जिवीत जेयतलोय. भियेनासतना जिवीत सारप म्हटल्यार कसलीच भिरां नासतना तूं जिवीत जियेतलोय. सारकें सांगा तुमी, तुमकां कसलें तरी कितें तरी भिरांत आसाच न्हय? सारकें तुमी सांगात. भिरांत आसा वो ना? कसल्याय वस्तून तुका भिरांत आसतलीच. ती कसली भिरांत? कितें कारण ते भिरांतीक? थोड्या लोकांक शिरवीस वेतोली म्हणून भियेतात आनी थोड्या लोकांक तुमकां दुयेंस येयत म्हणून तुमी भियेता. एका भावान म्हाका अशें म्हटलेलें, म्हजे आवयक भलायकीन सारकी नासली पूण ती आतां ह्या संवसारांत ना. पयलीं ती सारकी दुयेंसान त्रास जाताली पूण आतां म्हाकाय भिरांत आयल्या. घोडेक म्हजे आवयची पळय तें दुयेंस म्हाकाय येयत म्हणून ह्या भाशेनचें आतां म्हाका भिरांत आयल्या. अशें म्हणटात पळय कोण लोक आसा काय, म्हज्या बापायक पळय हे त्रास आसले, म्हजे आवयकी तें दुयेंत आसलें आनी म्हाका आतां ही भिरांत आसा, तेंच आतां दुयेंस म्हाकावूय येयत घोडेक. आनी थोड्या ओस्तोऱ्यांक ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणटा पळय तें भिरांत, तेंच्या आवयक आसली आतां घोडेक तेंकाय तें जायत म्हणून आनी घोडेक थिंगासोर मुखार तांच्या दुयेकूय जायत आनी ह्या भाशेची भिरांत ती आसात. थोड्या जाणांक काळजाची भिरांत आसा, तांकां हार्ट अटॅक येता. जेन्ना तांकां हार्ट अटॅक येता पळय तेन्ना ताजो पुतूय भियेता, घोडेक तेकाय ते हार्ट अटॅक येना जायत, तेकाय हार्ट अटॅक येयत म्हणून असली भिरांत. आनी थोड्या लोकांक तांकां असली भिरांत तेंचे माथ्याचें केंस सोने झडत जाल्यार तेन्ना तांचे पुतूय तेय भियेतात. कित्याक? घोडेक म्हज्या माथ्याचें केंस पासून झडोन वचत. जायत्या आदीं तुमकां हांवें खबर सांगलां, एक भाव म्हज्या लागीं तसो आयलो. तो सारको गाबरलोलो, सारको दुख्यान आसलोलो, तो सारको दुख्खान आनी खोंती भरीत आसलोलो. म्हाका म्हणटालो पळय म्हाका एकदम भिरांत दिसता आनी म्हाका सारकेंच दूख भोगता. तेन्ना ताका हांवें विचारलें, तुजें प्रॉब्लम म्हणटा तें कितें? म्हाजे इश्ट आसा पळय ते सारकेंच म्हाका रोडयता.
कित्याक रडयतात म्हजे केंस सगळे गेला अशें म्हणोन. म्हजे केंस पळय ते सगळे आतां झडत आसा आनी ते सगळे इश्ट म्हणटात कितें तूं आतां ह्या मुखार सारकोच तूं खड्डो जातलोय. आरे खड्डो जाला जाल्यार तुका कितें जालें? तुका खबर आसा खड्डो जावप म्हणल्यार कितले फायद्यांचो आसता पळय तो? तुका केंस उगोवपाची गरज ना. हांव कितें म्हणलां सारकें न्हू? केंस उगोवपाची गरज ना, तेल लावपाची गरज ना, उयो पसून तुका जावच्यो ना. आरे जेन्ना केंसूच ना जाल्यार त्यो उयो आनी खंयच्यो येतल्यो? उयो जावपाचे म्हणटा ते चान्सूच ना आनी शॅम्पू लावपाची पसून गरज ना. केंस मात्ता पळय त्या दुकानार वचपाची गरज पसून ना आनी केंस तो धोळे जाल्यार थिंगासर कितें लावपाची पसून गरज पडची ना. आनी तुजी बायल तुजे केंसांक धरून तिका ते ओडूंकय जावचें ना. कितलेच न्हू फायदे आसा. आतां पळय कोणाचे केंस ना पळय थिंगा राग येता. तूं म्हणटा ब्रदर तुमी आमची फकाणां कोत्ता कित्याक तुज्या माथ्यार बरेच केंस आसा म्हणून तूं फकाणां कोत्ताय? रागार जायनाकात. हांव जाल्यार फकत कितें फायदे आसा पळय तेंच सांगतालो. तुज्या विशीं हांव कितें सांगोंक? तुमचे जाल्यार सारकेच केंस ते लांबूच ते लांब. एका गांवांत एक भयण आसा आनी तिचे केंस पळय सारके दिमे मेरेन कितले लांब आसा. आनी त्या गांवांत सगल्यांकूच खबर आसा हे भयणीचे केंस कितले लांब पळय ते. सगळींच म्हणटा कितले व्हडले केंस पळय कितले व्हडले केंस. एका दिसा एके शामायन तिका पळोवन अशें म्हणलें, आयक म्हजे धुवे, तूं तुज्या केंसांक कितें लायता तें मातशें म्हाका सांग. आनी ते भाशेन ते केंसांक हात लायता आसतना तेजे केंसूच म्हणटा पळय ते हातींत आयले. ताच्या हातीन कितें आयलें? एका दिसा एके शामायन तिका पळोवन अशें म्हणलें, आयक म्हजे धुवे, तूं तुज्या केंसांक कितें लायता तें मातशें म्हाका सांग. आनी ते भाशेन ते केंसांक हात लायता आसतना तेजे केंसूच म्हणटा पळय ते हातींत आयले. ताच्या हातीन कितें आयलें? विग. ते ओरिजिनल केंस नासले, ते डुप्लिकेट केंस आसले. तियेन तिंगा वीग लायल्लो. आं बावा तुका वीग घालूंक जायना न्हू. भयणी जायते फावटी तिंगा वीग लायता पूण तुमकां खबर आसा कोणाचे केंस ते? मेलेले लोकांचे केंस ते. हो घोडे कोणें केंस कातरला हे भाशेन आनी कोणाचे केंस तुज्या माथ्याक लावपाची गरज कितें? हांव तुमकां सारकें सांगता न्हूय. तो भाव म्हजे लागीं येयलो पळय तो आपल्या केंसां विशीं सारको खोंती बरयता आसलेलो. जाल्यार हांवें म्हणलें म्हज्यान कितें करूंक जाता? ताणें म्हणलें म्हाका मागणें कर. ताका एक भिरांत आसली. घोडेक तेजे सगळे केंस झडत म्हणोन. ह्या भाशेचो ताका भिरांत आसली. आनी थोड्या लोकांक मरणाची भिरांत आसा. आयज जायते भाशेचे जायते भिरांतीन लोक जियेता. थोड्यांक दुयेंसांची भिरांत, कॅन्सर जायत म्हूण भिरांत, किडनी फेल जायत म्हूण भिरांत. ओ घोडेक लग्न जावन भुरगें ना जावचें पळय भिरांत. आनी भुरगीं तो जल्मलीं जाल्यार तांकां शिक्षण कशें दिवचें भिरांत. आतां शिक्षण पुरें जालें पूण बेकार भोंवता तें भिरांत. आतां कामूय मेवलें पूण काजार जावचें ना भिरांत. आनी काजार जाय जाल्यार भुरगें जायना तेजी भिरांत. आतां पयलीं धूव जाला आतां पोत्तून आनी धूव जायत जाल्यार. आतां दुसरे पावटी गोरबेज जाला आनी परतून चेडूं जल्माक येत म्हणून आनी ह्या भाशेचो भिरांत 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 आसा. आतां भुरगीं तिंगा वाडोन व्हडलीं जाता पूण आवय बापायक असली भिरांत आसा ही भुरगीं म्हाका पळयतलीं वो ना भिरांत. चेड्याची आतां काजार जाला पूण आतां ती सून येयल्या पळय ती बरी आसा वो ना ती भिरांत. आमचो ते बरे भाशेन कुयदाद करतली वो घरांत दवरतली वो भायर घालतली हे भाशेन ती भिरांता. आनी थोड्या आवय बापायक पळय जेन्ना ती जाणटी जाता पळय ते सारकींच भितात. एका दिसा कॅल्वरी टेंपलान हांवें अशें अनाउन्समेंट केलें, जीं जाणटी जाल्यार पळय ती आवय बापायनी तुमी भियोवपाची न्हय. ह्या संवसारांत सगल्यांक वसोंक जाय. थोडीं बेगीन वयतात थोडीं मागीर वयतात पूण ह्या संवसारांत सगल्यांक वसोंकूच जाय. तुमी जाणटे पिरान आसा आनी हे भाशेन तुमचें चिंतना जायत. आमचीं भुरगीं ना आनी म्हजें कितें जातलें काय? आनी आमचो इंतेर कोण करतलो हे भाशेन तुजी खोंती आसत. वो तुजो पूत सारको बेबदो तो कांयच करिना तो हिंगा थिंगा फकत भोंवत आसता. घरांत जाल्यार तो आसत नासत फकत तो भोंवडेंच मारता. आनी घोडेक तो म्हाका देरेपें तो मेलो जाल्यार मागीर जाल्यार आमचो इंतेर कोण करतलो तुमी अशें चिंता. आनी जरी तर तुमी अशें चिंता जाल्यार तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदतां, तुमकां भियोवपाची गरज ना. तुमी फकत तुमच्या शेजाऱ्यांक सांगात घोडे तर हांव मरत जाल्यार फकत तुमी कॅल्वरी टेंपल म्हणटा ताका फोन करात. सर्वेस्पान म्हाका एक व्हडली फामील दिला ते फामिलीचें नांव जावन आसा कॅल्वरी टेंपल. कॅलेंडराचेर फोन नंबर आसा ताचेर फोन मारल्यारूच पुरो.
सर्वेस्परान म्हाका एक पूत दिला. तो पूत सगळें म्हजी देखभाल करतलो. तूं मातूय भियेना काय? हांवें अशें म्हटलें. दुसऱ्या दिसा एक आवय म्हाजेशी आयली. तियेन हे भाशेन दोनी हातीक म्हाजे धरून अशें म्हटलें, पुता, म्हाका एक पूत आसा, पूण तो पूत सारकोच बेबदो. जेन्ना पळय तो घरांतलो भायर सोदता केन्ना येत हांव नोको. आनी घोडेक तो येयत जाल्यारूय खंयचे परिस्थितीन येता तें म्हाका खबर ना. केन्ना सुमान भोर हांव 10 दीस पासून घरान येयना. आतां हांव जाणटी जालां आनी हांव केन्ना मरोत तें हांव नोको. आनी जायते फावटी रातीचे राती हांव म्हज्या पुताच्यो वाट पळयता, तो केन्ना तरी घरा येतलो म्हणून. ताचे विशीं हांव चिंता पळय तेन्ना म्हाका जेम म्हणटा पळय ती येयना. ती आवय म्हणटा, तिका न्हीद कित्याक येना पळय ती, ताजो पूत पळय तो सुमान भोर 10 दीस पासून घरा येयना. मातशें चिंता, तो देरेपेंतूच ती मेली जाल्यार ताका इंतेर पळय तिचो कोण कोत्तलो. आनी म्हजी कूड थिंगाच कुसत हे भाशेन तिका भिरांत आसा. हो घोडेक तेजी कूड खंय उडयत ओ ते म्युनिसिपालिटीचे लोक येत आनी ताका खंय तरी उडयत काय, हेच भिरांतीन तिका जेमूय येयना. थोडे आवय बापायक जाणटे पिरायेर पावतच तांकां ही भिरांत आसता. त्या दिसा ते जाणटे बायलेन म्हाज्या हातीक धरून ह्या भाशेन तियेन म्हणलें, पुता, त्या दिसा तुवें कितें तरी म्हटलें, आवयानो बापायनो तुमी कांयच भियेनाकात. तुजी एक व्हडली फामील आसा, तुजो एक पूत आसा. सगल्यांक हो संवसार सोडून वचोंकूच जाय. त्या पासत तुमी कॅलेंडराचेर कॅल्वरी टेंपलाचें नांव बरय आनी तुज्या शेजाऱ्यांकूय सांग. घोडे म्हाका कितें जायत जाल्यार तुमी फकत कॅल्वरी टेंपलाक फोन मारीत, ते सगळे सांबाळटले. अशें तुवें म्हणलेलें न्हू पुता. त्या दिसांतावन आतां हांव सारकें सुसेगाद न्हिदता, कित्याक त्या दिसांतान म्हजें सांगाता कॅल्वरी टेंपल आसा. म्हजें सांगाता सर्वेस्परान दिला पळय तो एक पूत आसा, तो सगळें पळयतलो. घोडेक आयज ह्या भाशेची आवय बापूय आसा जाल्यार तुमकां हांव परतून सांगूंक सोदतां, तुमकां एकूच पूत ना, तुमकां हजारांनी पूत आनी धुवो सर्वेस्परान दिल्या. कॅल्वरी टेंपल सर्वेस्पराची फामील. ह्या फामिलीची आवय बापूय तुमी जावन आसा. आनी तुमकां आवय बापायक आमकां तुमचीं भुरगीं कशीं दवरल्यान. तुमी भियेनाकात, घाबरोनाकात, सारके रावात. जायते असो लोक आसा पळय असल्या विशयांत तीं घाबरल्यांत आनी सारकीं भियेतात. आयज तूं कितें घेवन सारको भियेलाय? कितें काय तुका खाता आनी तुका थिंगासो झेम म्हणटा पळय ती येयना? तूं कितें घेवन बसलाय? तुका तें जेवण पसून तुका जेवंक जायना? कितें काय पळय तूं इतलो भियेताय? तूं सारको घाबरलाय आनी तुजें जिवीत तूं सारकें भियोन जियेताय. घोडेक तूं आयज भियेताय जाल्यार हांव तुका कितें सांगोंक सोदतां. जरी तूं सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें तुजें जिवीत सारीत जाल्यार सर्वेस्पर तुका ही भासावणी दिता, हांव तुका भिरांत ना पळय तसलें जिवीत दितलो. आनी तूं भियेनासतना जिवीत जियेतलोय. आनी तूं भियेनासतना तुजें जिवीत जियेतलोय. हांव 5वी वोट परतून वाचता. आनी अशें पळय तेन्ना तूं दाखो काडटा तेन्ना पसून तुजे लागीं जायतेंच आसतलें. तूं भरपूर जैतलोय आनी ह्या देसान कितें म्हणटाय? भियेनासतना जियेतलोय. ह्या देसान तूं भियेनासतना जियेतलोय. तुका भियोवपाची कसलीच गरज ना. आयज म्हजें उतरां आयकोता ती भावा भयणानो, कितें म्हणटा पळय तुका भिरांत आसा? उतरां पावलाकूच तूं भियेताय. कितें काय तुका टेन्शन आसा? कसलें काय तुका भिरांत आसा? तूं भियेताय आनी कडकडटाय जाल्यार तूं हांव सांगता पळय त्यो आयक. घोडेक तूं सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें जियेना जायत. पवित्र पुस्तकान अशें बरयलां, आमकां सर्वेस्परान भियोवपाची ओतमो दिवंक ना. तिमोथेकारांक बरयल्ली दुसरी चीट 2 आनी 7 आमी अशें वाचतांव. आतां आमी सगळे वाजूया, कित्याक सर्वेस्परान आमकां भिरांतीचो न्हय, बोलाचो, मोगाचो आनी शांतीचो ओतमो दिला. बोळ, मोग आनी सेल्फ कंट्रोलाचो ओतमो दिला. सर्वेस्परान आमकां भिरांतीचो ओतमो दिवंकूच ना. सर्वेस्परान आमकां बोळाचो ओतमो दिला. जो तुजे भितर आसा पळय, ह्या संवसारान आसा पळय, ताजेवून चड बळिश्ट अशें बायबल म्हणटा. जाल्यार आयज हे भाशेन लोक कित्याक भियेता? चालते भाशेन मनीस म्हणटा पळय तो केन्ना भियेता तुमी चोतन आयकात. पातोकूच तें जें मनशा भितर एक भिरांत उत्पन्न करता.
जे मनीस पळय वायट कोत्तात, जे मनीस पळय वायट कोन्न्यो कोत्तात, जी मनशां पातक कोत्तात, तेन्नाच त्या मनशाच्या मनांत एक भिरांत उत्पन्न जाता. मुन्नेचें पुस्तक 28 आनी वोड 1. खोटे मनीस पळय तांचे फाटल्यान कोणूच लागोंक ना तरी आसतना धांवत रावतात. खोट्या मनशाक कोणें धांवडावपाची गरज ना. ते दर एक वेळाचेर भियोन घाबरोन तशेंच ते जिवीत जियेतात. ते एका जाग्याचेर तांकां रावंक जायना. ते हांगा थिंगा थंयसर ते धांवत आसतात. कोण तरी पळयता ही तांकां भिरांत, कोण तरी थिंगा जाणा ही तांकां भिरांत, हें सगळें गमतलें ही ताका भिरांत. म्हज्या बायलेक वो म्हज्या घोवाक गमतलें, वो म्हज्या आवय बापायक गमतलें म्हणून म्हाका ही सगळी भिरांत. हेच भिरांतीन जियेतात. आमी जे पातकी कोन्य केला पळय ते सगळ्यांक गमोन येतलें पळय हीच भिरांत. आमी पळय ती खोटी सर्टिफिकेट लायल्या पळय ती ही खबर सगळ्यांक गमत म्हणून हीच आमकां खाता. ती शिरवीत वसत म्हणून ते म्हाका भिरांत आसा. घोडेक विजा कॅन्सल जायत पळय ती भिरांत. घोडेक म्हाका पोतून इंडियेक धाडीत हें म्हाका भिरांत आसा. घोडेक म्हजो घोव म्हाका सोडीत. हाचें कारण कित्याक हांवें जें पातक केलां पळय ताचीच म्हाका भिरांत. तुवें जे पातकी काडण्यो केल्या पळय तुगे बायले गमत जाल्यार आनी ताका गमत जाल्यार तुका सोडून वयतली पळय हे तुका भिरांत आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा खोट्या मनशाच्या फाटल्यान कोणूच ना पण तरी आसतना तो कितें करता थिंगासोर धांवत रावता. ताजे उपरांत कितें बरयलां तें म्हाका एकदम आवडेचें. पूण प्रमाणीक लोक तोंडण्या शिवां भाशेन कोणा भाशेन भियेनासतना तीं जियेतात. हांव तुमकां विचारता, कोणूच तुमच्या फाटल्यान ना तरी तुमी धांवता पळय तसलें जिवीत तुमी जियेतलीं काय? वो तुमी त्या प्रमाणीक पासून ते तोंडणो शिवां भाशेन कोणाक भियेना पळय तशें तुमी जिवंक सोदता? जरी तुमी त्या शिवां पासून भियेनासतना जिवंक सोदता जाल्यार तुमी आयकात. जाल्यार तुमी प्रमाणीक जिवीत, तुमी असलें जिवीत जिवंक जाय. जाल्यार तुमी कसलेंच वायट काम करूंक उपकारना. प्रमाणीकपणान मनीस जियेत जाल्यार तो भियेनासतना जियेतलो. खोटी कामां करता जाल्यार मनीस सदांच भिरांतीन जियेता. आयज तूं कोणाक तरी भियेताय जाल्यार खंय तरी तुवें केन्ना तरी वायट काम केलां. तुमकां सांगता, तूं सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवयना. सर्वेस्पराचेर तूं भरवोसो दवरिना. सर्वेस्पराचेर तूं ह्या पासत विश्वास करिनाय कित्याक तुजे भितर पळय जे पातक आसा पळय तें तुका सर्वेस्पराचेर विश्वास करूंक दिना. तें तुजो भावार्थ सोकला उडयता. जीं मनशां पातकी जिवीत जियेतात ती सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवयनात. पवित्र पुस्तक म्हणटा पळय खोट्या मनशाच्या फाटल्यान कोणूच ना पण तरी आसतना पळय ते धांवत रावतात. पूण प्रमाणीक मनीस सारके तोंडण्या शिवां भाशेन भियेनासतना आसतलो. तूं म्हजें आयक. हांव सांगता ते प्रमाणें तूं जियेत जाल्यार, म्हजे इच्छे प्रमाणें तूं जियेत जाल्यार तूं कोणाक भियेनासतना जियेतलोय. तेन्ना तूं कोणाकूच भियोचो नाय. कोणाकूच तूं भियोचो नाय. कसलीय परिस्थिती येवं तूं भियोचो नाय. तूं दुयेंताक पासून भियोचो नाय. तूं मोडणाकूय भियोचो नाय. तुज्या दुस्मानाकूय तूं भियोचो नाय. घोडेक कसलीय परिस्थिती जावं तूं भियोचो नाय. ह्या भाशेन कोणाक भियेनासतना पळय तो असलें जिवीत हांव तुका दितलो. हांव तुका सांगता पळय त्याच भाशेन तुवें जिवीत जिवंक जाय. शेक्सपियरान ह्या भाशेन म्हणलां, भिजूड आसा पळय तो दर एक दिसा मोडटा, पूण कोणाक भियेना पळय तो जिवितांत फकत एकूच फावट मोडटा. आयज तूं एक भिजूड कसो दर एक दीस तूं मोडटाय काय? आरे भियोन जियेत जाल्यार मेल्यार बरो अशें म्हणटात. भियोन जियोप म्हणल्यार मेल्यार बरें अशें म्हणटात. तें माजर येयला म्हणून तो भिता. घोवाक तें कांयच भिना. माजराक तें भिता, कॉक्रोचाक तें भिता. वय दर एक वेळाचेर भियोनूच जियेता. जरी तूं पातकी कामां करी जाल्यार तूं भियोन जियेतलोय. तेंच भिरांत तुज्या भितर घबराट हाडटा. तें पातक तुज्या भितर हिम्मत तुका दिना. तें दर एक वेळा तुका भिरांत दिता. तूं गोठायन जिवंक सोदताय काय? जाल्यार पळय तूं पातकी काम कोत्ताय तें सोडून दी. तुजे भितर पळय ती अस्कोतकाय आसा सर्वेस्पराचे विरुद्ध ते सगळीं तूं कामां कोत्ताय पळय तीं तूं सोडून दी. थोड्या जाणांचे वायट रिलेशनशीप आसता ते सदांच भियोन जियेता. थोड्या जाणांची वायट इश्टागत आसता ते सदांच भियोन जियेतात. थोड्या जाणांचें जिवीत जाल्यार तें सारकेंच भिरांकूळ आनी त्या पासत ते दर एका वेळार भियोनूच जियेतात. थोड्या जाणांची पळय असली एक संवय आसा, कांय जायनासतना बेश्टें थिंगासोर तें दुबावान जियेतात. सदांच भियोन जियेतात. तूं भियेनासतना कोणाक भियेनासतना तूं असलें जिवीत जिवपाक सर्वेस्पर आशेता.
अशें कोणाकूच भियेनासतना जिवीत जिवंक सोदताय जाल्यार सर्वेस्पर म्हणटा तशें कोर. जरी तूं सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जियत जाल्यार तूं तोंडण्या शिंया भाशेन भियेनासतना जियेतलोय. नाजाल्यार तुज्या फाटीक कोण लागोंकूच ना तरी तूं धांवत रावतलोय. फकत भियेत रावतलोय आनी कांपत रावतलोय. आयज तूं कसलो मनीस काय? भियेता तसलो मनीस काय ओ भियेना पळय तसलो मनीस काय? घोडेक आयज तूं भियेताय जाल्यार तूं सर्वेस्परा कडेन मागणें कोर. सोमया, तूं म्हजे लागीं सारकोच उलयलाय. तूं म्हजे भितर ती भिरांत काड. हे भिरांतीकूच लागोन हांव गाबोतां आनी म्हाका झेमूय येयना. हांव हे भिरांतेचेर जैत घेवंक पावना. ही खबर म्हाका कोणाकूच सांगूंक जायना. हांव भितरल्या भितरूच हांव फडफडटा. हे हुस्कोत परिस्थितींतल्यान तूं म्हाका सोडय बापा. तुज्या इच्छे प्रमाणे त्या तोंडण्या शिंवा भाशेन म्हाका जिवीत जिवंक जाय. एक प्रमाणीकपणाचें जिवीत म्हाका जिवंक जाय. आनी असलें जिवीत जिवच्या पासत हांवें म्हजीं वायट कामां कोत्ता तीं सोडून दिवंक जाय. आतां आमी मागणें करुया. सोम्या, जरी आमी तुज्या इच्छे प्रमाणे जियेत जाल्यार, तूं सांगता पळय तें आमी आयकत जाल्यार, एक प्रमाणीक मनशा भाशेन एक बरें जिवीत तर आमी जियेत जाल्यार आमी कसलेच वस्तूंनी भियेचें ना. तुवें सांगलां तूं आमकां भियेना पळय तसलो मनीस कोत्तलोय. बापा, हे सगळे वस्तूंनी आमी पळय भियेतात तीं तातूंतल्यान तूं आमकां सुटका दी. जे सगल्यांक आमी पळय आतां भियेतां ते सगळे भिरांत आमच्या काळजांतल्यान काड. ज्यो चुकी आमी आमच्या जिवितांत पळय केल्या त्याच कारणाक लागून आमी भिवल्लीं आसां. ते पातकांतल्यान त्या सोयेंतल्यान आमकां तूं सोडय. आनी भियेनासतना जिवीत जिवपाचो तूं आमकां आदार दी. सैतान आमच्या मनान पळय जो दुबाव घालता आनी ताचे वरवीं आमचे भितर पळय भिरांत येयला पळय तातूंतल्यान तुमकां सुटका दी. आनी ह्या भाशेचे जायते भिरांतींतल्यान म्हज्या बापा, जायते लोक भिरांतीन जियेता. आयज जितले लोक हे भिरांतीन आसा तुज्या आजीरपणान येवन तांणी मागणी केल्या. त्या भिरांतींतलीं तांकां सोडय आनी भियेनासतना जिवीत जियोवपाचें तूं तांकां आदार दी. जरी आमी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियेत जाल्यार भियेनासतना आमी जियेतलीं. आमी आमचें वायट जिवीत सोडून आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवपाक तूं आमकां आदार कोर. तूं सगल्यांचे भितरले भिरांती काड. तांच्या जिवितांत ती मुखार वसोंक तूं तांकां आदार दी. जेजूच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता? आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कॅल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणा? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोनशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान,
सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन फकत आमच्याच देशान न्हय आमच्या सोर बोंटणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें ह्या भाशेन मागणें करचें जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट तुमी एक निर्णय घेयात जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगल्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताजी सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांटा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें हो भावार्थ कितें लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून ताचे लागीं पावोवचें म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोंक जाता ह्या पासत एक निर्णय घेयात सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला म्हयन्यान एक पावटी वो 2 म्हयन्यान एक पावटी वो 3 म्हयन्यान एक पावटी वो सर्वेस्परान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया ही आमची जबाबदारी ही आमी विसरचें न्हय Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.